चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणका मदीं कार्यावळींत तुमकां सुमेस्ता माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. पयली सुवातेर ढोर एकल्याच्या घरांत क्रिसमसाची तयारी बरे उमेदीन आनी व्हडा गणगणान चलता आसतली. नेवऱ्यो करपाच्यो कुसवार करपाच्यो जायत्यो गजाली चलतात. ह्यो चलता चलता ही कार्यावळ हांव तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. आयच्या ह्या कार्यावळीक असोच एक मानेस्त जाणें यादी आपले तियात्र बरयल्यात आनी पालकाचेर हाडल्यात. म्हणटच ताचे कार्यावळी तुमकां पळोवंक आवडटल्यो. ताचे विचार आनी ताच्या पंगडाचो विचार तुमचे मेरेन हाडटा. हालींच ताणें पेपराचेर एड घातल्यात की आपलो नवो एक तियात्र लोकां मुखार येतलो. म्हणटच क्रिसमसाची तयारी चलता चलता होवूय तियात्र तुमी पळयोचो. फाटलीं 6 वर्सां तो दुबयच्या शहरांत वावुरतालो आनी थंयसर ताणें आपले स्वताचे अशें तियात्र करून लोकां मुखार हाडले. जायतीं नामनां मेळयलीं. हे फावटी ताणें असोच एक तियात्र मनीस मनशाचो बाजार हो तियात्र दुबयच्या शहरांत सुरवात केली आनी ताका दिसलें की गोंयच्या कलाकारांक घेवन आपणें परत हो तियात्र गोंयांत कित्याक करचो न्हय. लुईस बाब, खरेंच माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. थँक्यू सो मच देवतन बाब. हांव एकदम खुशाल आनी म्हाका इंटरव्यू घेवंक आयलो म्हणून. त्याच परी हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुका. हांवच न्हू एक म्हज्या आर्टिस्टांक जेणी म्हाका सपोर्ट केला तसो तूंय म्हजे तियात्राचो एक खांबो आसा तो तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेच परी आदींच फुडें नातालांची परबी सगल्या लोकांक हांव बरी आवडटा. मॅरी क्रिसमस एंड विशींग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. सुरवातेकूच लुईस हांव तुज्या कडच्यान जाणा जावंक सोदतां मनीस मनशाचो बाजार हो तियात्र तुवें दुबय केल्या उपरांत कित्या पासून तुका दिसलें की आमी हो तियात्र गोंयांत करचो. हांवें दुबय पयले 2 तियात्र केल्या आनी 2 तियात्र केल्या उपरांत म्हाका दुबय बरें नांव मेळलां आनी जायतो लोक म्हाका वळखता दुबय. हांवें केला ते वावराक म्हाका लोकांनी एप्रिशिएट केला आनी हो म्हजो 3रो तियात्र जो हांवें दुबय दाखयला लोकांक बरोय लागला. आनी हांवें हें चिंतलें की हांव इतलो तियात्र भायल्या गांवांत करता जाल्यार आमचे गांव गोंया हांव कित्याक करिना. तो हे फावटी म्हणलें चल करून पळोवया लोक म्हाका कितलो मोग दिता तो. आनी इतलो हांव आशेन आहा की लोकांचो मोग म्हाका जरूर मेळटलो कित्याक हो तियात्र जावन आसा बेज्ड ऑन आतांचे जे इश्यू पळय चलता ते इश्यूचे प्रमाणे की लोक आमचो कसो फायदो काडटा. व्हडले मनीस आमचो गरिबांचो कसो फायदो काडटा. कितें चलता आयज कालच्या संवसारान आनी कसो हो संवसारूच जाला मनीस मनशांचो बाजार आनी एक न्यू जनरेशन कशें बिहेव करता आयज कालच्या संवसारान तें हांव लोकां मदें दाखोवंक सोदतां. ओके, खूब बरी गजाल. कारण जे भाशेन तुवें गोंयकारांचो जायते आमी पळयतात सोशल मिडिया वयल्यान की गोंयचो हुस्को आसलेलो दर एक मनीस गोंयचेर कोणें कितें म्हटलें जाल्यार रोखडोच रिएक्ट जावन ताचेर आपली तिडक आनी गोंयचो मोग उक्तायता. तेच भाशेन आयज तुवें हो तियात्र हांगासर हाडून आमच्या समेस्त तियात्र मोग्यांक एक वेगळे तरेचो तियात्र तुवें मांडून हाडपाचो प्रयत्न केला. तर हांव सुरवातेकूच आमचे जे बाकीचे कलाकार आसात तांचे लागीं थोडी भासाभास करता आनी परत मेळटा. मनीस मनशाचो बाजार हो एबी लुईसाचो तियात्र आनी थोड्या दिसांनी पालकाचेर येतलो. म्हणटच ह्या तियात्रांत तुमी वावुरतात. तर तुमची नांवां? म्हजें नांव सोनिया ट्रवासू. म्हजें नांव इवोला कोतो. तर ह्या तियात्रांत तुज्या वाट्याक कसली भुमिका पडल्या? हांव लामाणीचो रोल करता. म्हणटच ह्या तियात्रांत ताणें लामाणीन दाखयल्यान? हय, म्हणजे हांव लामाणी जावन गोंयां येता आनी ताचो रोल हांव करता. आनी तूं कसली भुमिका करता? हांव नॉर्मल कॉमेडियन तेचो रोल करता. म्हणजे घरचें हावज वायफ लायक आनी म्हजो घरकार आसा गोंयकारूच. सो हांव ताका आतां दुसऱ्या रॉंग वाटेन वयता ताका हांव ताका सांबाळता.
म्हणटच ह्या लामाण्याक लागून जायते फावटी हय लामाण्याक लागून जायते फावटी म्हाजो गोरकार त्या सायडीन वयता पूण हांव ताका आडायता जायते. आनी आतां तुमी दोगांय बरोबर आसात. बरोबर आसात हय. असोच म्हजो समज जाला म्हणून हांव विचारता. तर ह्या तियात्रान जी तुका भुमिका पडल्या लामाण्याची खंयचो तरी तुका डायलॉग उगडास आसा? होय. आई आई ओ तू म्हाका दुसऱ्याक विंगती तुका खबर ना म्हाका कितली पावर आसा ती. तुका हांव अशी अशी घुशी घूल करती तुका हांव नाच करती. म्हणटच असलो डायलॉग तुका आनीक जायते आसतले. हय हय. आतां जे भशेन ते म्हणटा ते भशेन तुका ह्यो कॉमेडी थोडो भाग आसा आसतलो. हय. हांव एक क्रिस्तांव चेड्याको काजार जाता सो तेका हांव लायक जायना तरी पूण हांव तेजे हाटाहाट वयता आनी तेजे भायर एगे गोळी म्हजे हाटाहाट पोटा तशी करून कॉमेडी. तर ही कॉमेडीचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो कोणे हाडलो? हो कॉन्सेप्ट AP लुईसानूच हाडला. तेणें हाडला सो तेणें दाखयलां आमकां कशें कितें वाच पॉयंट्स दाखयला तेणें सो पॉयंट्स दिले ते आमी तेतून आमी बोत्ता आतां फ्रेम कोत्ता कशें कितें करपाचें तें. तर तुजो एक डायलॉग. म्हजो गोरकार तेजे फाटल्यान लागला सो हांव तेन्नाच तो सापडटा म्हाका तेन्ना तो तेच्या मोगान पडटा तेन्ना हांव म्हणटा कितें तूं हिंगा तुका तें हॉट जाता तुका हांव हॉट दिसना यो तुका हॉट जाता मरे हांव तुका न्हय तोरण हांव तुका तोंड कोन्न हाडटा. म्हणटच ह्या तियात्रांत ज्यो भुमिका आसल्यो वा तियात्र ताणें दुबय केलेलो तुमी जाणात. दुबय केला. हय पूण तुजी निवड कशी जाली? तेणें म्हाका फोन करून सांगिल्लें की आपल्या एक्टींग करूं येतो काय म्हण तूं येचो हिंगा. ह्या आदीं तो तुका वळखतालो? ना म्हाका कॅनीन दिलो ते कॅनीन दिलो खंय म्हगे नंबर सो तेणें म्हाका दुबयसून फोन केलो सोनिया तूं पावतलें हांवें म्हळें ओके येता म्हूण सांगिल्लें. म्हणटच सोनिया तुकाय एका दुबयच्या डायरेक्टराच्या तियात्रांक नाचोंक खूब बरें दिसलें आसतलें. हय खूब बरें दिसलें. इवाला तुजी निवड कशी जाली? म्हाका ट्रेसी आहा ते कालांगूटचे ट्रेसी ते कालांगूट तेणें म्हाका फोन केला तें म्हाका पयलें सावन वळखता कित्याक आमी जायते फावटी हें मेवल्या सिंगींग हेका बीन मेवल्या सो तेणें म्हाका हें केलो म्हणजे तूं म्हणजे आमी डायरेक्टर आहा दुबयचो तेगे हितून कोत्तेलें काय म्हणून हांवें दुबयचो डायरेक्टर आसलो ओके हांव रेडी म्हणलें करपाक कित्याक हांव फ्री आसलें सो हांव बरें म्हूण सांगलें हांव तेका लागून हितून येयलां हांव. म्हणटच जो पंगड तुजे बरोबर आसा जे ग्रूप आसा हातून तूं खुशाल आसा? हय हांव हॅपी आहा. म्हणटच हो तियात्र बरो येतलो? तियात्र बरो येतलो हांव जाणा. मनीस मनशाचो बाजार. वलेरेन ह्या तियात्रांत तुज्या वाट्याक कसली भुमिका पडल्या? हांव इन्स्पेक्टराचो रोल करता. म्हणटच हातूंत इन्स्पेक्टरूय आसा. हय. तर हो तियात्र तुज्या कोंतान तूं जाणा ते भशेन हो मुखार कसो वेतलो? मुखार खूब ताका स्कोप आहा बरो वचपाक ताका खूब चान्सीस आहा आमी बऱ्या भशेन करूंक जाय तो फुडें वेतलो. म्हणटच हो जो पंगड आसा हे जे तुजे बरोबरचे आसात ह्या तियात्रांत नाचतात ते तांच्यो भुमिका वेगवेगळ्यो आसतल्यो. हय वेगळे वेगळे आहात. हय म्हणजे ह्या तियात्रांत AB लुईस कितें दाखोवंक सोदता की आयज आमी पळयतात पुलीस जायते फावटी आमचे गोंय सांबाळपाक वावुरतात पूण तांतलो तूं एक आसतलो. हय तशेंच आसता तें पूण ताणें दाखयलां ते भशेन एक दुसरेच भशेन कशें दाखयलां आमकां समथींग डिफरंट कितें दाखयलां ताणें म्हणून म्हाका ताणें सांगलें तेन्नाच म्हणूंक लागलो आपूण तुका एक चूज करता हातून तियात्रांत इन्स्पेक्टराचो रोल ओके म्हणलें हांव जाता पूण ताणें ताची स्क्रिप्ट पयली तेन्ना म्हाका दिसलें की ताजो एक कॉन्सेप्ट दुसरेच भशेन आहा म्हण खूब बरो लागलो म्हाका. म्हणटच तुका बरो लागलो हो लोकांक आवडटलो? हय म्हाका दिसता की लोकांनी तो मानून घेतले कशें दिसता म्हाका तें कित्याक ताचे डिफरंट टायप कितें तरी डिफरंटूच आहा ताचें. म्हणटच मनीस मनशाचो बाजार हें उतर तुका समजलां हाचो अर्थ तूं जाणा? हय मनीस मनशाचो बाजार म्हणजे एक डिफरंट एक आत्वेच तरेची स्टायल टायप ताणें यूज केल्या. आनीक जेन्ना तुजी निवड ह्या पंगडान जाली तेन्ना तुका कितें दिसलें की AB लुईसाच्या पंगडांत तूं बरे भशेन आपली भुमिका करतलो अशें? हय ताका ताणें म्हाका सांगलें की तुका एक इन्स्पेक्टराचो रोल दिला तेन्ना हांवें म्हणलें बरें तर हांव रेडी आहा तुजें करपाक कित्याक ताणें म्हाका सांगलेलें की भायर आसतना ताणें म्हाका फोन केल्लो की आपूण तुका हातून रोलान घालता म्हूण हांवें म्हणलें ओके पूण ताणें म्हाका सांगलें तुका इन्स्पेक्टराचो रोल दिता म्हण आपूण सो म्हाका आनीक करपा पडलें कित्याक तुजो खंयचो डायलॉग तुका उगडास आसतलो? हय हांव ट्रेसीक म्हणटा तें जावन आसा ट्रेसी म्हजें ऑपरेट आसता हे ही तूं जावन आसा सोशल वर्कर दुसऱ्यांची सेवा करता जाल्यार दीस इज नॉट द रायट टायम नाव. मनीस मनशाचो बाजार खरेंच परत एक फावट तुमकां परबी दिता. बरेच तुज्या वाट्याक कसली भुमिका पडल्या? एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया रिपोर्टर.
म्हाका दिसता पयलीच फावटी असली भुमिका हय चडसो हांव हिरोवाचो रोल करता. ह्या हितून म्हाका पॉलिटिक्सान हो रोल मेवला. पूण ही जी भुमिका तुज्या हातान पडल्या ताचेर तुजी कुशालकाय हय कितें डिफरंट रोल येयला म्हूण हांव हॅपी आहा आनी तो म्हाका करपा उमेद. जायतो भार तुजेर पडला सो दिसता. हय कित्याक पॉलिटिक्स म्हज्या काना वयल्यान वयतालें सो आतां हांव ट्राय कोतां बरें इम्प्रुवमेंट दिवपा म्हगेलें. खरेंच पेगाद जेन्ना A.B. लुईसान तुका एप्रोच केलो तुज्या लागीं तो आयलो आनीक हो तियात्र हे भाशेन तुज्या मुखार मांडलो तुजी कुशालकाय. म्हाका एकदम खुशालकाय भोगली पूण हांवें ताका पयलेंच सांगलें हांव सदांच स्ट्रेट रोल करतां विलियन रोल करतां पूण हे फावटी म्हाका असलो कॅरेक्टर हाडूंक जावो ते लोकांक दिपकावंक जावो आनी हांवें ताका तो रोल कसो करतलो तो दाखयलो. तो एकदम खुशाल जालो. तो म्हणटा पेका तुवें असो रोल केला आपणाकूय बरें दिसतलें आनी तूं फॉवर्ड वच आनी त्या रोलाची हांवें तजवीज घेवन तो रोल हांवें शिकोवन हांवें ताका मानलो. आतां लोकांक मानता तें हांव नको पूण लोकांनी मानून घेतलो जाल्यार हांव खुशाल जातलो. ह्या तियात्राचो पयलोच शो केन्ना? 21 21 तारखे ह्या म्हयन्याचे डिसेंबराचे 21 तारखे हय. शिवोले. तुज्या वाट्याक कसली भुमिका पडली? कॉमेडी. कॉमेडी म्हणटा कसली कॉमेडी तूं करता? म्हळ्यार पॉलिटिक्सां तासपाची. म्हणटा जायत्या तियात्रांक आमी पॉलिटिशनाक तासतात तीच कॉमेडी तूं हातूंतल्यानूय दाखयतलो काय कितें तरी? न्यू ही न्यू आहा म्हळ्यार मिन्स मुगे ऑपोजीट कॉमेडियन आसा सोनिया आनी तें पॉलिटिक्साक गेले चमचा आसा म्हळ्यार हांव तेका ताशयतां तशें करून कॉमेडी केला. तर लुईस जे कॅरेक्टर जे तुवें सोदून काडले कलाकार तांचेर तूं कितलो खुशाल आसा? हांव चड खुशाल आसा की पयलो जेन्ना हांव ताका एप्रोच करतालो बिलीव मी आय वॉज लिटरली स्कॅर्ड की एक तरी गोंयचो लोक म्हाका कितलो मानतलो तो आनी म्हाका खबर नासलें हांव कोणाक कोणाक विचून काडटलो तो. बट लकीली हांव चड देव बरें करूं म्हणटा ट्रेसीक ताणें म्हाका चड सपोर्ट केलो कॅरेक्टर विचूंकूय आनी जे प्रमाणे कॅरेक्टर हांवें पयलो पेगादाक हांवें दुबयतान फोन केल्लो. बा पेगादान इमिजिएटली म्हाका म्हणूंक लागलो डोंट वरी हांव पण कोत्तां तुका आनी तशें करून एक एकट्याक फोन करून करून मागीर हांव इतले कॅरेक्टर हांवें वेंचून काडले जे वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॅरेक्टर्स जे लोकांनी सगल्यांक कॅरेक्टर इवन तुका देखून लोकांनी मानून घेतलेले आहा. आनी म्हाका जायते जाणांनी म्हजेच फ्रेंडांनी म्हणलां ना 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 म्हणून तुजो कास्ट पळय आहा तो इतलो बरो कास्ट जाला आनी तें आयकून हांव आनी खुशाल जालो की एकदम बरो कास्ट म्हाका मेळलो म्हूण. खरेंच 21 तारखेर हो तियात्र शिवोले जावपाचो आसा आनी ह्या तियात्राक दर एका कलाकाराच्या वाट्याक जाय तितलीच भुमिका पडल्या म्हणटात बाबतींत ह्या तियात्रांतलो तुजो एक फेवरेट असो डायलॉग? फोटींग कोणान फॉर्म केल्या ही नॅशनल ऑर्गनायज पार्टी दाल खंय गावता तुवें लाडकेता तसलो मनीस तो हो. आयज दुसरे पार्टीचेर विरोध उलयता फाल्यां दुडवांक लागून तुवेंच लाडक्यांक बसतलो आनी आमच्या विस्वासाचेर दांपणे मारतलो. खरेंच ही परिस्थिती आयज आमची गोंयची जालेली आसतनाच पेगाद ही स्टोरी तुका कशी लागली? ही स्टोरी ही टोटली डिफरंट आहा. पॉलिटिक्स आहा पूण तितून पळय तेणें बरें हें गायलें तें बरें लोकांक लायक जातलें आनी ते एक्टिंगाचेर तेणें म्युजिकाचेर चड पेज दवरला म्हणजे पिक्चर टायपीचें. ते म्युजिकाचेर तुका आनी ती जी उर्ब वाडयता एक्टींग करपाक ते भाशेन तेणें म्युजिका टायप ती प्ले बरयल्या आनी म्हाका दिसता ही लोक मानून घेता म्हण कित्याक हे भाशेन आमी केन्ना स्ट्रेट प्ले करताय पूण तेणी म्युजीक चोवनूच ही प्ले बरयल्या म्हणटून लोकांक चड आवडटली. बातिसा आनीक एक गजाल हांव तुज्या कडच्यान जाणून सोदतां की हालीं जायतोच डिमांड आसलेलो मनीस आमच्या बरोबर आसा बाप्तीस. खरेंच तर ही जी प्ले आसा तुवें म्हटलां की चडशा प्लेयांनी तुका हिरोची भुमिका पडटाली पूण हातूंत तुका एक वेगळी भुमिका पडल्या. हातूंत ताणें नेगेटीव आनी पॉझिटीव अशें बॅलन्स करून ही प्ले तो मुखार व्हरता? वय पूण फकत लोकांचेर आसा. लोकांनी जें मानून घेतलें जाल्यारूच तें बॅलन्स म्हणून कळटलें लोकांक नाजाल्यार ना. लोकांनी हाचे वयर ही स्क्रिप्ट पळोवन वो तियात्र पळोवन लोकांनी सुदरोंक जाय. जे आमी आमदारांक निवडून हाडटा तांकां तांचे चवकशी करूनच तांकां निवडून हाडूंक जाय. पेगाद तुजें मत कितें
की हो तियात्र ऑडियन्सांक मानतलो पूण हातूंतल्यान ऑडियन्सान घेवपा सारकें कितें तरी ते घेवन वेतले. जॉर्जन बाब तेणी बरयलां ते भाशेन हो नॅगेटीव दिसता चोवपाक, पूण ऑडियन्स जेन्ना हो तियात्र पळयतलो तेन्ना तो घेतलो आनी वयताना कितें घेवन बरी देख घेवन वयतलो. तेणे ते भाशेन तो तियात्र बरयला. म्हणजे ऑडियन्साक कितें जालें मेवतलें हें राजकारण पळय चलता तें फाल्स म्हणून, आनी आमी कितें कोत्ताय तें बरें कोन्नाय, आनी आमी कितें करपा फुडें बरें जाय तें ह्या तियात्रान दाखयलां. तुजो एक फेवरेट असो डायलॉग? हांवें वॉयस मॉड्युलेट करून हो डायलॉग केला आनी हांव हे तियात्रांत स्ट्रेट उलयना म्हणटकूच तोच डायलॉग हांव मारून दाखयतां. आवयच्या कुसव्यांत भुरगीं आसतना कालोखाद आसता, भुरगें आवयच्या कुस्यांतलें भायर सरलें म्हणटकूच उजवाडांत येता. तसलोच उजवाड घेवन हांव तुमकां आयला. तुमी जाणा जावं कोण तो? ऍक्च्युली जगार. खरेंच आमचे लोक पळयता आसतना खूब तांकां आवडलें आसतलें की हे भाशेचे वेगवेगळे कॅरेक्टर ह्या तियात्रांतल्यान मुखार वेतात. तर लुईस, ह्या तियात्रांत तुजीं कितलीं कांतारां आसात? ह्या तियात्रान ऑलमोस्ट 10 ते 12 देखून कांतारां आसतलीं आनीक हांव जाता तितलीं बरीं कांतारां हांवें वेंचून काडल्यां आनी ते प्रमाणे हांव कांतारां प्लेस करतलो. तुजे कांतोरिस्ट कोण आसात? जायते फावटी आयज आमी पळयतात की खंयचोय तियात्र तातूंत कोण आहा रे, सो अशे तुजे कोण आसात? पयले सुवातेर अनिल आनी ओल्गा आसा, तांचीं कांतारां आसा. मागीर ऑफकोर्स तूं आसा, तुवेंय कांतारां म्हाका बरोवन दिल्या, तेंय आहा. मागीर क्रेसेल्डा एक न्यू आर्टिस्ट जाका हांव हे पालकार दाखोवंक सोदतां लोकां मदें. तें गायतालें पूण हाका स्पेशली हांव म्हज्या तियात्रान हांव लोकां मदें ताका हाडूंक सोदतां. आनी दुसरें ट्रेसी आहा, अवेलिया जें दुबयतान येता, रुजारियो दे चिओली तोय दुबयतान येता. आनी अशें हांव म्हजें इवोलाय कांतार म्हणटलें ते वालेरियन तोय कांतार म्हणटलो. बॅप्टिसूय आहा. तो हांवें एक आर्टिस्टाक तो ह्या कांतारानूय हांवें यूज केल्या. खरेंच खूब बरें दिसता, कारण आदीं जे तियात्र जाताले तातूंत जायते कलाकार आपलीं कांतारां म्हणटाले. कांतोरिस्टांचो वेगळो असो सेट आसनासलो, पूण गरज पडटा तेन्नाच ते घेताले. एक बरी मांडावळ एबी लुईसान घडोवन हाडल्या. खरेंच खूब उमेद जाता की हेच बरोबर तुजे आनीक कोण कलाकार जे आयज आमच्या मदें नात? जे आमचे मदें आयज ना ते एक तर समीर गाडेकर तो एक ना, ट्रेसी ना, रुजारियो दे चिओलीन ना, मिल्टन कॉमेडियन तो एक ना, अवियला जें दुबयतान येतालें तें एक ना. आनी समज 5 जाणां आमच्या बरोबर सद्याक आताना. खरेंच खूब बरें दिसता, कारण ताची जी पंगड ताणें जो निवडला तो बरे भाशेन निवडला. तेच भाशेन तुवें संगिताची निवड बरीच केल्या आसतली. पळय, हांवें कांतारांय त्या प्रमाणे वेंचूनय हें केल्या. आनीक हांवें एकामेकाची सजेशनूय घेता. हांव सदांच म्हाका ही संवय ना की हांव बरयतां वो हांव कितें कोत्तां तो म्हजेंच चलोंक जाय तें हांव केन्ना करना. की हांव सदांच सजेशनाक ओपन रावतां. म्हाका बरें लागलें तर ऑब्वियसली वाय नॉट यूज करुया, कित्याक हांव हांगा न्यू म्हणटच म्हाका तुमचेय सजेशनाची गरज आसता. हातूंत तुजे संगीतकार कोण आसा? म्युजिशियन जो दुबयतान येता, म्हाका दुबय वाजलेलो ताणें, रामिरो, जो ताणें एकदम बरें म्युजीक बरयलां. बॅकग्रावंड म्युजिकाक आकिनो, तोय बॅकग्रावंड म्युजीक ताणेंय म्हजे पयलेय 2 तियात्र तेमीच वाजलेले आनी होय तियात्र तेमी दुबय म्हाका बरें म्युजीक जाय आनी तांचें म्युजीकूय सद्याक लोकांनी चड एप्रिशिएट केलां. मागीर जॉन ड्रामर जो हांगा जायते प्रोफेशनल तियात्रांक वाजता. एक बेस गिटार विल्सन म्हूण दुबयतान येता. आनीक ट्रम्पेटर रामिरोचो खूद धाकटो भुरगोय आसतलो, तो खूद ट्रम्पेट वाजता. लुईस, ह्या तियात्राचो ओपनिंग कोण म्हणटा? ओपनिंग ट्रेसी आहा, अवेला आहा, आनीक रुजा दे शिओली आहा. ही तिगाय म्हणटलीं. म्हणटच तुवेंच कंपोज केला? हांवेनच कंपोज केला. म्हणटच तुकाय हाचे 2 पुणी ओळी? वय, ऑफकोर्स हांवें बरयला म्हणटच म्हाका हें जातलें. तो हांव एक ताचे पयलें तूंय म्हज्या तियात्रान आहा. ना म्हणटच तूं पयलो? हांव पयलो म्हणटा डेफिनेटली हांव ओपनिंग म्हणटलो,
ते पयले म्हाका तुकाय विचारून दी, कित्याक तूंय ह्या तियात्राचो एक वांगडी. तुवेंय म्हाका बरो सपोर्ट केला. म्हाका जाय तुवेंय तुजेंय म्हाका सांगलेलें, कित्याक हो तियात्र तुजेरय खांदार आसा जाय तें. तो म्हाका हांव आतां हें जाता आनी तूं म्हाका सांग तुका कहो लागलो तो. जेन्ना हांवें तुका एप्रोच केला तेन्ना तुका कहो लागलो आनी प्ले तुका दिल्या तेन्ना वॉट वॉज युअर फिलींग? खरें म्हटल्यार म्हजेर हो प्रेशर पेगादान हाडला कांयच परवा ना, कारण आमी दोगूय सगळ्यांचेर प्रेशर हाडटात. म्हणटच जो वावर आमचो आसा तो आमी मुखार वता आसतनाच तुज्या आदेशा प्रमाणे हांवें जो कॅरेक्टर तुवें म्हाका दिवपाचो प्रयत्न केला ताका एक वेगळी दिशा आनी वेगळें वळण हांवें आनी ताका बरो मसाला लावन ताका बरे तरेन लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला. तर म्हणटलो जाल्यार हो कॅरेक्टर हांवें एक सावंतवाडीचो एक मनीस जो महाराष्ट्र आनी गोंयच्या शिमा लागसार आसा असो कॅरेक्टर ह्या तियात्रांतल्यान मुखार हाडपाचो हांव प्रयत्न करतां. तर म्हजो जो पयलोच म्हणजे एक सुरवातीकूच एक डायलॉग आसा, हे बाप्पा हे मावश्या कितलें बरें जालें रे, मिटिंगेक इतलो लोक पळोवन तुमी फुडें सरोंक जाय आनी आमचो एक गोंय सांबाळूंक जाय. बरें चिंतल्यार बरें मेळटय. गणेश गणप्पा म्हजें नांव, जीजी म्हणटात म्हाका जीजी. भिवपाची कसलीच गरज ना, हांवें म्हटलां डरपाची कसलीच गरज ना. खरें म्हटल्यार एक वॉयस मॉड्युलेशनाचेर आनीक हो कॅरेक्टर हे भाशेन तर जे सगळ्या कलाकारांक अशेच भुमिका पडल्यात आनी अश्यो तर त्यो भुमिका लोकां मुखार गेल्यो जाल्यार दुबाव ना. जो एक तुजो तियात्र पळयता तो 10 तियात्र पळयतले ते विसरून वेतलो आनी तुज्या तियात्राचो उगडास सुटतलो. हीच खुशालकाय ह्या तियात्रांतल्यान आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. हय खरें तेतून बाब हांव जाणा हांव रिहर्सल करता आसतना म्हाका वॉयस मॉड्युलेशन कशें करूंक जाय, कितें करूंक जाय तें तुमी कितलें करून दाखयलां आनी ताकाच लागून आय एम रियली एप्रिशिएटींग एक म्हज्या कलाकाराक जें तुमी आपल्या खांदार म्हजो तियात्राचो भार घेवन आसा. म्हणटच आतां कार्यावळ सोंपयता आमी ओपनिंग चालू करता, पूण तियात्रांत तसो आसचो ना. तियात्रांत ओपनिंग पयलो जातलो पूण हे कार्यावळीक ओपनिंग निमाणो जाता. मोडभारतान देवोन येवन उप्रासले नोके त्रिंडीचे मापार सोबीत सुरो पायीन बरोवन आसलें आदल्या तेंपार हुंदीर लागोन कोलावन काडलें पिसुळ्ळें करून ताचे तिरपार माजरेन शेंपटी आलून मुटले मेवले आपल्या कुंपार. गोंयचें राजकारण चलोवंक जायतेच जाण वावुरले, गोंयची परंपरा धरूंक पुर्तुगेजांकूय धांवडायले. नको जावन आमचे चोरपांक बरेंच दूद आमी पिवयले, चोरपांनी कात सोडली जात आपली दाखयली, गोंयचें निसोण तोंड केलें चोरपांनी कात सोडली जात आपली दाखयली, गोंयचें निसोण तोंड केलें. खरेंच लुईस तुज्या पंगडाक खेरीतपणी तुका हांव वाखाणटा, कारण तुवें एक वेगळे तरेचो प्रयत्न केला. जे भाशेन तूं जाणा आसतलो की गोंयांत एक तियात्र मुखार वतलो जाल्यार कितल्यो अडचणी जातात आनी कलाकारांची कितले एक कलाकार आपले तियात्र घेतात आनी ही भांडावळ ही मांडावळ मांडून हाडटा म्हटल्यार खूब तूं कांसेर जाला आसतलो. पण जेन्ना तियात्र रिलीज जातलो तेन्ना ही सगळी कांसेर वेतली. तुमच्या आख्याच पंगडाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनीक म्हाका योग दिलो ही कार्यावळ मुखार व्हरूंक. त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान दर एकल्याक काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं. मनीस मनशाचो बाजार ह्या कलाकारां बरोबर थोडी भासाभास केली, तांच्या विचार तांच्या तियात्राचो जो वावर आसा खेरीतपणी हांवें तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामती कार्यावळ ह्या पंगडा सांगाताक हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.
उमेदीन बरो ना खोता कांतार काळजांतलो गूळ उगडून सोबे माझार कोंकणीचो मोगी हांव जावूंक सोदी कलाकार मोजोत कोतेल्यांचो आसोन उपकार तियात्रीस पोंडलेकला सांगूंक साबार तियात्रान हांव नाचला म्हूण कोता मानार गोरबान बरोन छाती फुलोवंक ना म्हूण रुभाव पोणान चलोंक ना दिल्लें उतर केन्नाच मोडूंक ना पोलकी वळपणां दवरूंक ना असल्यार तियात नासला निराशी जावूंक ना हांव असो तसो म्हणून पालकाये मारूंक ना देडीन तितीवान ना वगणाक ना ताच्या मदलो तोडफा मात बेन्नात दे हाडलो ना